तर म्हाका एक म्हणपाचें आहा, पणजेचो आज धनी कोण, पणजेचेर कोणाचो ताबो आसा, पणजी कोण चलयता हेच कोणाक खबर ना. उदय मडकयकर जरी आज मेयर आसलो आनी ताजे बरोबर एक 29 ताजे कावन्सिलर जरी असले, म्हाका दिसना ताका कितें खबर सुद्धा आसता म्हणून. कित्याक सरकारान अशी यंत्रणा केल्या की तांचो प्रॅक्टिकली व्हॅल्यू कमी केला. 74th अमेंडमेंट म्हणटा ताचेर सगळ्याहून 73rd जावं 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन पळय आसा ताचेर सगळ्याहून चड भर आम आदमी पार्टी घालता. आमी सगळ्या पंचांक कावन्सिलरांक लेटर बरोवन सांगलां. आता हांगा स्मार्ट सिटी म्हणून कितें तरी कार्यक्रम चालू आसा. हाज्या पयलीं इमॅजिन पणजी म्हणून कितें तरी चलताले. असे खूबशे कन्सल्टंट येता, कोण ब्रिजो बांदता, कोण कितें बांदता, कोण टॉयलेट बांदता, इवन टॉयलेट सुद्धा स्मार्ट सिटी बांदता. म्हणजे कितें म्हणटा ते इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेड म्हणटा ते टॉयलेटी सुद्धा बांदतात. तर हातून रोल कोणाचो कितें ते कोणाक खबर ना, मार्केट कोण चलयता ते कोणाक खबर ना. अशी परिस्थिती जाल्या. तातूंतल्यान मेन सोल्युशन आम आदमी पार्टी काडूंक सोदतले. आनी आमचो जो आमदार, आमी जो खासदार, आमी जो उमेदवार घालता तो निवडून आयलो जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणटा ती आसतली की पणजेचो कोण तरी एक बाबा कमांड अँड कंट्रोल आणि बाकी यंत्रणा कशी चलतली त्याच्या. We will keep looking for the best candidate. If I am requested by the party, if I am told by the party to stand, I am fully prepared to stand. But like I said, volunteers will have the final say. आणि आमचो जो बेस्ट कॅन्डिडेट आमकां मेळटा तो आमी पणजे दवरता. पणजे आता स्पेक्युलेशन करून फायदो ना. बायपोल आसा, आता ते नोटिफाय काय जावना, पण आमची तयारी आसा. आणि कॅन्डिडेट कोण ते पार्टी डिसायड करतली. आमचो आदलो कॅन्डिडेट वाल्मिकी हांगा आसा बरोबर. आता तोच आसतलो काय ना ते आमी पार्टी ठरयतले, तांचे स्थानिक कार्यकर्ते ठरयतले आणि त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतले.